प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची 13वी चीट 18 ते 23 पर्यंत. आनी आयज जेजू आमकां ह्या उतराची सजमणी दिता. तो मातवाची 13वी चिटीन 1 ते 10 पर्यंत कितें शिकयता. तो म्हणटा, एक गुंप पिगेलो आनी शेतान ताणें बीं घालें. आनी भाव भयणीनो, जाणो आमी की तें बीं 4 जाग्या कडेन पावलें. एक जागो आहलो जो वाटेर पडलो, सुकणीं येवन तें सगळें बीं खालें. दुसरें खोडपार पडलें, तें बेगीनच ताचें झाड जालें, पूण ताका ताच्यो मोय ताका बऱ्यो घट नासल्यो म्हणून तें सगळें मेलें. तेज्या उपरांत तिसरें बीं सगळ्या झाडां मदें पडलें आनी तें जेन्ना वयर आयलें तेन्ना त्या झाडीन ताका सामकें घट धरून दवरलें आनी तें झाड पीक दिवंक ना. पूण थोडीं बियां बऱ्या जाग्यार पडलीं, बऱ्या जमनीचेर पडलीं आनी बरें बी दिलें. 30, 60 आनी 100 बी आनी 100 हें बरें बरें पीक दिलें. आनी भाव भयणीनो, आयज जेजू कितें म्हणटा. आमी आयज फकत 23 वडीर 23 वडीर आमी आयज नियाळ करुया. तो म्हणटा, बरे जमनीर वोंपलां तें उतर आयकतात आनी समजतात तीं मनशां हीं पीक दितात. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो की ह्या जेजूच्या राजाचें बी जें आमी दिता जावन आसा ओत्मीक बी देवाचें उतर. आनी आमी जेन्ना पीक दिता आमच्या जिवितांत, तें बी आमच्या काळजान पडटकूच जावन आसा बरें मोगाचें, शांतीचें, सगळें बरें जें देवान आमकां घडोवन हाडून तें पीक आमी दिवंक पावता. आनी जेजू म्हणटा, आमकां जाय देवाच्या उतराची सजमकाय. आमकां तें जेन्ना देवाचें उतर सजमता तेन्ना आमी तें उतर पाळटा, तेन्नाच की आमी तें बरें पीक दिवपाक जेजूच्या राज्यान आमी पावता. कित्याक आमकां जेन्ना देवाच्या उतराची सजमणी मेळना, खूब लोक देवाचें उतर आयकता, वय आमी शिकता देवाचें उतर, आमी वाचता, पूण केन्ना आमकां ती सजमणी मेळना. आनी आमी सजमणी मेळना म्हणून आमी तो आमचो बायबल बंद करता आनी दवरता. आमी केन्नाच नियाळ करिना, आमी केन्नाच पवित्र आत्म्याक मागणें करना, अरे पवित्र आत्म्या म्हाका ती उतराची सजमणी दी. ना तर दुसऱ्या कडेन फोन करून दुसऱ्यांक विचारून, बाबा हें कितें उतर म्हणटा, म्हाका ह्या उतराची सजमणी दी. कित्याक ह्या उतराची सजमणी मेळल्या उपरांत तेन्नाच आमचें जिवीत त्या उतरा प्रमाणे चलूं येता. आमकां तें उतर पाळपाक ह्या आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जाय आमकां सजमणी. शेतकाम ती फकत बीं जे आमच्या शेतान उडयना, तो थिंचर खोंडटा आनी खोडल्या उपरांत तेन्नाच तें बी घालता. तहेंच आमकां जाय आमच्या काळजान सजमणी देवाच्या उतराची. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी ताचेर नियाळ करता, आमचें मन बदलता, तेन्ना आमचें काळीज आमी तयार करता. आनी तेन्ना आमी आमचें काळीज तयार करता. पवित्र आत्मो आमकां जें उतर आमी शिकता, तें पवित्र आत्मो आमकां त्या उतराची सजमणी दिता. आनी आमकां जेन्ना सजमणी मेळटा तेन्नाच की आमी तें बरें पीक दिवंक पावता. 30, 60, 100. आनी भाव भयणीनो, हें 30, 60, 100 म्हणजे कितें. जेन्ना आमी कॉमेस करता देवाचें उतर शिकपाक, जेन्ना आमी आतां आमी इतलीं वर्सां फकत मागणें करीत आसले, पूण देवाचें उतर केन्नाच शिकोंक ना. आतां जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता, जें हांव पीक दिता पयलीं आमी 30 दिता. आनी जेन्ना आमचो संबंद जेजूशी तेज्या उतरा वरवीं वाडत वता, आमी 60 दिवंक पावता. तेजे उपरांत 100 दिवंक पावता. म्हणजे दिसान दीस आमचें पीक वाडत वता. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, आमचो संबंद जेजूशी घट जाता आनी आमी देवाचें राजाचें पीक, बरें पीक, मोगाचें पीक दिवपाक आमी पावता. आयज एके खेरीत भाशेन आमी ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. आमी सगळीं फामिलीन बसोन हें देवाचें उतर वाचोन ताचेर नियाळ करून
ते थारावय आमच्या मनान आमच्या काळजान की आयज थान आमी हें देवाचें उतर पाळटलें म्हणून आनी खरेंच देवाचें राजाचें पीक आमी आमच्या जिवितान आनी सगल्यांक आमी दिवंक पावतले म्हणून तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. सगल्यांक तुमकां गॉड ब्लेस म्हणटा.